नमस्कार येवकार गोवाटूने सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाईन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तानावडे धोंडाक घेऊन मोदी नड्डाची गाठभेट ब्रेस्तारा शुक्रारा घोषणा लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेचेर दोळो कॅबिनेटांत सुदीन शेटे रेजिनाल्ड शक्य। 12 ते 14 वर्षाच्या भुरग्यांक कोविड वाशिनां दिवंक सुरू। गोंयांत 12 सेंटरांनी पयले दिसा 761 भुरग्यांक वाशिनां 50,000 भुरग्यांचे टार्गेट ब्रेस्तारा सावन स्कुलांनी मोहीम। वास्को खारेवाड्यार पालिकेची बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय लोक म्हणटा कायदेशीर आशिल्लेंय मोडून उडयलें आदी घरांनी रावतल्यांचें खंय पुनर्वसन करा। मोपा एअरपोर्टाच्या सुवातेर वातावरण तापलें 6 म्हयने जाले पगार ना सारकें खाण जेवण ना एअरपोर्टाच्या कामगारांनी एडमिन बिल्डिंग फातरायली 3-4 गाडयो फोडल्यो सुवातेर पुलीस फोर्स। तिळारीचो कालवो पेडणे तोरशां पाजरता शेतां बुडटा बांयो भरता फूग मारून घरां कोसळपाचो भंय कालव्याचें काम सब स्टँडर्ड लोक म्हणटा सरकारान लक्ष घालचे। मडगांव वेस्टर्न बायपासाचें काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर कामगारांक सुरक्षा दिवंक पोलिसांक जमना जाल्यार DIG SP वैयक्तीक जबाबदार हायकोर्टाची शिटकावणी। प्रमोद सावंत परत मुख्यमंत्री जाल्ल्यात जमा। सावंत तानावडे आणि सतीश धोंड सीटी रवी बरोबर दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी आणि अध्यक्ष नड्डाक मेळ्ळे। पार्टीचे सोपस्कार करून ब्रेस्तारा शुक्राराक घोषणा जावये होळये उपरांत 20-22 मार्चाक सोपूतविधी जावं येता। राष्ट्रपतीची वेंचणूक लोकसभा आणि राज्यसभेचे वेंचणुकेचेर दोळा दवरून कॅबिनेट सुदिना बरोबर दोतोर शेटे आणि रेजिनाल्डाकय सुवात मेळुये। केअरटेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सतीश धोंड आणि गोंय प्रभारी सीटी रवी बुधवारा दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष JP नड्डाक मेळ्ळे। प्रमोद म्हणटा कितें ते होळये उपरांत so much of speculation is going on in the political corridors regarding Goa. What's actually happening? Please clear the air. सिर्फ मैं PM साहब को मिला और अध्यक्ष जी को मिला, बस उतना ही, और कुछ नहीं है। मैं उसको मैंने रिजल्ट के बाद मिलने के लिए विश करने के लिए आया था। बाकी सब कुछ तो केंद्रीय पार्टी कुछ दिन के होली के बाद सब कुछ निर्णय होने वाला आहे। दिल्ली सुत्राकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोतोर प्रमोद सावंतूच गोंयचो मुख्यमंत्री आसतलो। केंद्रीय निरीक्षक बेरेस्तारा वा शुक्रारा होळये उपरांत गोंयांत येवन आमदारां बरोबर बसका घेवन प्रमोदाच्या नावाची घोषणा करतले। जुलयात जावपी राष्ट्रपती पदाची वेंचणूक 2024तली लोकसभा आणि गोंयचे राज्यसभेच्यो वेंचणुको नदरे मुखार धरून मंत्रिमंडळ घडोवपाचें आसा। गोंयचे नवे मंत्रिमंडळ अशें आसपाक शकता। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतूच, हेर मंत्र्यांत माविन गुदीन, सुदीन ढवळीकार, विश्वजीत राणे, रवी नायक, रोहन खंवटे, बाबूश मोन्सेरात, निलेश काब्राल, डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, अलेक्स रेजिनाल्ड, सुभाष शिरोडकार, गोविंद गावडे। रमेश तवडकाराक सभापती करपाचें थारिल्लें, मात सुत्राकडल्यान कळटा ते प्रमाण तवडकार मंत्रीपदाचेर ठाम रावला। दुसरे वटेन रवी शिरोडकार सुभाष आणि गोविंदाक मंत्री केल्यार फोंड्याच्या 4 मतदारसंघांक मंत्री मेळटा, म्हणजे फोंडे तालुक्यांतूच गोंयचे 33% मंत्रिमंडळ जातले। रमेशाक मंत्री करपाचो जालो जाल्यार ताका फोंडे तालुक्यांतले एक मंत्रीपद दिवचें पडटलें। होळये उपरांत 21-22 मार्चाक सगळें चित्र स्पश्ट जावपाचें। सुभाष फळदेसाई मंत्रीपदाचो दावेदार आसा। ब्युरो वांगडा लौकीक शिलकार। 12 ते 14 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर कोविडाची वाशिनां दिवंक सुरू। गोंयांत एकूण 12 सेंटरांनी पयले दिसा 761 भुरग्यांक वाशिनां दिली। दोतोर राजेंद्र बोरकारान सांगला त्या प्रमाण ह्या पिराय गटांत 50,000 भुरग्यांक वाशिनाचें टार्गेट।
ब्रेस्तारा सावन शाळांनी वचून भुरग्यांक वाशिनां दितले. started the program आणि आजच्या दिसाक in the age group of 12 to 14 761 students have been vaccinated. आमची total target is around 50,000 आणि तुले 761 भुरग्यांनी आज पहिल्याच दिसा with such a short notice and very less IEC and advertisement तरी असताना we had a good coverage. I am extremely thankful to all my health officers आणि जे आमच्या सगळ्या त्यांचे सबऑर्डिनेट स्टाफ्स आशिल्ले त्यांनी बरी इनिशिएटीव घेतली. वी हॅड टू प्रिपेअर द फ्लेक्सी बॅनर्स, वी हॅव टू इन्फॉर्म द स्कूल्स आणि बरीचशी ट्रेनिंग करची पडली. बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड सक्सेस. कॉर्बेवॅक्स नावाचें वॅक्सीन आमी भुरग्यांक दिल्लें आसा. दीस वॅक्सीन इज व्हेरी सेफ. इट इज प्रोटीन सब युनिट वॅक्सीन आणि व्हेरी सून वी वील बी एक्सपांडिंग दीस प्रोग्राम टू ऑल द स्कूल्स and it will be done based on the needs of the schools and needs of the community. Supposing आमकां अशें दिसलें की हेल्थ सेंटरान येवन भुरगीं घेवंक सोदतात and if they are coming in the multiples of 20 we'll be happy to do it in the health centers, but if they are willing to do it in the schools we are as well happy going to schools and cover it. आमचें टार्गेट अशें आसा की जाता तितले बेगीन ही 50,000 भुरगीं आमी कवर करतले आणि all the schools, all the PHCs will activate this program. So all in all it was a good response from the public, parents and our health staff. मोपा एअरपोर्टाच्या सुवातेर वातावरण तापलें. 6 म्हयने जाले पगार ना म्हूण एअरपोर्टाच्या कामगारांनी GMR एडमिनाची बिल्डींग फातरायली. 3-4 गाडयो फोडल्यो म्हणून बोवाळ. कामगारांक सारकें जेवण खाणूय मेळना. निमाणे पोलीस फोर्स घालचो पडलो. GMRचो स्टाफ उलोवंक तयार ना. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण कामगाराची खंय पगाराची वेवस्था आतां करतात. असा मोपा एअरपोर्टाक जे सध्या इश्यूज सुरू आसा जे मोपा एअरपोर्टान जे कामगार जे काम करतात तांकां गेल्या 6 महिन्याचे पगार मेळोंक ना अशें म्हणपाक येता आणि तांकां पगार न दिल्या खातीर तेंच्यांनी आयज आंदोलन केलें आणि थंयसर जे दगडफेक सुरू केल्ले आणि जे एडमीन इमारत आसा ही बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेचेर दगडफेक केल्ले म्हणून GMR कडेन एक इन्सिडंट जालो. लेबर सगळे जमले आणि आमच्या GMR ऑफिसान येयले. थंय आमच्या गाडयो पार्किंग आहल्यो. सो हांवें ती गाडी म्हाजी थंय कॉन्ट्रॅक्टरा चलताली. चलतना थंय लेबर सगळे येयले आनी थंय अटॅच जालो. ती थंय एक म्हाजी गाडी डॅमेज जाल्या आनी 2 कोणाची जाल्या तें आमकां खबर ना. म्हाजी थंय सारकीच फोडल्या आनी मेगावाडा तेंच्यांनी सांगलां करून दिता म्हणून. गाडी भितर दवरली. इन्सिडंट म्हणजे तांकां पगार दिले तांकां पेमेंट दिवंक ना म्हणटा अशें आमकां कळ्ळां की एकूच म्हयनो जालो पेमेंट दिवंक ना. पूण थोडे लेबर म्हणटा 6 म्हयने तेंचो पेमेंटाचो इश्यू आनी जेवणाचो इश्यू चल्ला तितून गाडयेचें आनी तेंचें कांय ना. गाडी एकंदर तुमचे थंय गाडी आशिल्ले ते फोडलेले आसात अशें म्हणटा तुमी. हय गाडी 4 ग्लास फोडल्या गाडी. ओके. आतां तेंच्यांनी कितें इन्शुरन्स दिला तुमकां? इन्शुरन्स दिला. मेगावाड्याचो PD आहा तेणी सांगला करून दिता म्हणून गाडी फूल ओके. डॅमेज कितें आहा तें आपूण करून दिता म्हटलं. गाडी भितरूच दवरल्या आमी. टोटल कितले गाडी आसात बाय अशे फोडलेले कितें? टोटल 3 गाडयो म्हणून आमकां न्यूज लागल्या आतां मेरेन. गाडयो काडल्यो थंयसर. ओके. तुम्ही त्यातूतले एक गाडीचो ओनर? एक म्हाजी तेतूंतली. आता सध्या तरी जे आंदोलन आशिल्लें आणि जे दगडफेक करताले सध्या तरी स्टॉप आसा. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी माने. तिळारीचो कालवो पेडणे तोरशें पाजरूंक लागिल्ल्यान थळाव्यांक हुस्को. उदक वाडून शेतांचें तळें. बांयो पावसांत भरता तश्यो भरपाक लागल्यो. कालव्याचें काम सब स्टँडर्ड म्हूण शेतकार आनी थळाव्यांचो बोवाळ. फूग मारून घराचे बुन्यादीक मार बसत म्हूण भंय. सध्या 4-5 दीस जाले कालवो बंद दवरिल्ल्यान उदक सुकलां. तोरशां ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. कसो येयलो कसो येता पाणी? असं हे सायडीन येता डिझल घेऊन हा आणि हांगा अशें सारकें आनी ते सायडीन तिना अशें जाता चढे. आता ह्यो चॅनल बंद करतुच्यानी 5 दिवस तो निजर पाणी कमी जाला. आता ही चार बीन वाडले त्या खातीर थंयसून निजर सकल लोटाचो जी सायड आहा अशी जी सायड आहा थंयसून भितरसून निजर भायर पडलो. चॅनलान भितर जे पडले ना थंयसून निजारता. कसले कुडके? हे मातयेचे कॉन्क्रीटचे. हा ते कपचे असे पडले रे सायटीन. तेका लागून तेतून ते निजारता उदक अशें. पाणी सोडला त्याचे 4-5 दिसांनी सुरुवात झाला. 2-4 दिसांनी पाणी सोडल्या 15 दीस जाला. हा पाणी सोडल्या ह्या पाणी जवळजवळ आठवडा रावला.
खंय झाले दोघे खंय परत हे करत हाडला कॅनल बंद करतो तरी सुकला आता 5 दिवस कॅनल 6 दिवस बंद केलं तो कितल्या महिन्यान भरलेली इतक्या पर्यंत भरलेले हा ह्याच्यापर्यंत बाय हो अशी मे महिन्यान केन्ना ह्या ना महिन्यान ना भरता ना ना अशी फक्त पावसान भरता हो पावसान भरता फक्त हा हा कितल्या महिन्यान आता सारखे दाखव म्हाका ते माग घ्यायचो राखायचा हा 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 ओलसार माग आहा तो हो जो गव्हर्मेंटान जो आमकां तिराचो कॅनल जो शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी बांधलो पण त्या कॅनलाचो तो हे बांदकाम जो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टरांनी सारकें बांदकाम जावंक नाता आनी गांवाच्या वयल्यान जो तो आतां कॅनल जाता तेका लागून ता पाणी आतां काम सारकें जावंक ना तेका लागून पाणी पोंदसून तो पाजारता आणि त्या पाजारल्यामुळे त्या पाणी झरवां जी लागली त्या झरवांक लागून आमकां हे गांवांतल्या लोकांक भंय आसा कित्याक आतां पाणी पोंदसून जमनीच्या पोंदसून जावन घरा बिरांक धोको जावंक शकता त्याच प्रमाणे हेका आमच्या हायवेच्या वयल्यान जो कॅनल आहा तो मातीचो भर घालून हे केल्लो आसा कॅनल बांदलेलो आहा आनी तो मातयेचो जो ढिगा माती घातली ती माती उमळान पावसात किंवा हे असं पाणी चालू असताना ती माती हे जावन आसा आनी बांद जर फुटात कॅनलाचो तर अख्ख्या गांवाक तेचो धोको आसा शेतकरी मागणी करीत आसतो गव्हर्मेंटा कडेन हे काम सारकें जावंक ना पण गव्हर्मेंटाचो लक्ष ना अधिकारी ते तात्पुरती हे करतात तापेत घालतात आणि तात्पुरता तेचेर उपाय करतात आणि जाला म्हणून सांगतात पण दरवर्षी हो हे असं आता प्रकार चालूच जावतले वास्को खारेवाड्यार हायकोर्टाचे ऑर दिन पालिकेन बेकायदेशीर बांदकामाचेर JCB चलयल्ल्यान तणाव लोक म्हणटा कोर्टाच्या ऑर्दीचो मान राखून वाडयल्लें बांदकाम मोडूंक दिलें पालिकेन खंय त्या परस मायज मोडलें कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे सुवातेंतलीं 18 बांदकामां मोडपाची कोर्टाची ऑर्द आतां मोडून वडयल्लें कायदेशीर बांदकाम खंय परत बांदून दिवचें एका वाटेन CRZ आनी पर्यावरणाच्या इश्यू वयल्यान एक्टिविस्ट सरकारा आड ते वटेन सरकार दर्या देगेवयली बेकायदेशीर बांदकामाचेर JCB भोंवडूंक लागला वास्को खारेवाड्यार सकाळीं पालिकेची बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय ही बांदकामां रेग्युलरायज करची म्हण 20 वर्सां जाली लोक कोर्टान झगडलो निमाणे तातूंतली 18 मोडपाची ऑर्ड आयली इसका कौन भी राजी नहीं है इधर जाएगा किधर इसको घर तोड़ो पहले इसको घर तोड़ने से पहले उसको अनाथाश्रम में छोड़ो तभी तुम लोग इधर पूरा एरिया पाक करो माझे 43 स्क्वेअर मीटर घर हा आणि त्यांच्यान भायल्या लोकांनी ते म्युन्सिपालिटीचे लोक येतात ते येऊन टेप लायता हांव तांकां सांगता सर हे माझे घर इतलें हांगासून माफ करा म्हणजे ते माझे आयकना ते लोकांचे घर माफ करून वयता आणि आता येयल्यान हायकोर्टांसून म्हाका ऑर्डर येयल्या की माझे पयलो कोणचो हा 2 मिनटां उडोवपा रेडी आसलो हांव तो उडोवपा रेडी आहा म्हाका एडवोकेटान सांगलें तूं 16 तारखेक उडय म्हणून आणि आयज 16 तारीख आयज हांव उडोवपा सकाळीं भायर सरलें ते म्हाजेर एक चावले म्हाजे घराचे सगळे नळे काढून उडयले सगळे माकडा पासून वर चढले घराचे 43 मीटर आसा 43 मीटर 2 मीटर आमचे एक्सटेंशन आसा त्याच्या परस आनी कांय एक्सटेंशन ना गव्हर्मेंटा हे कोर्टाच्या ऑर्डर फॉलो करून आमी 2 मीटर उडयता तरी तो अख्ख्या घर उडय म्हणटा कशें म्हणून उडोवपाचे 20 लोकांनी घातलेली केस आणि एक केस चलत आसतना आमचो डॅडी एक्सपायर जालो तेजे उपरांत म्हाजो भाव तो केस चलय आणि तो आता भाव म्हणाले की तू बायला लोकांच्या भाड्यानी रावता तुका रावपाक घर ना म्हणून तेणी म्हाका भावान घर दिल्लें आमी पेपर डॉक्युमेंट तुमची केस चलताली 20 वर्सांची आता हे 2 मीटर हे हा पळय इतले हे प्लेस आहा माझे टॉयलेट सायडीसून खंब्या सायडीसून फुडें आसली ते 2 मीटर उडोवपाक हांव रेडी आसलो आणि मिस्टेक येयलो ते उडोवपाक लायले ते डेमोन्स्ट्रेशनची सगळे 18 आहा ती त्यांचे चड आहा सगळ्यांचे माझे एकट्याचे किल्लेशे 2 मीटर आले माझे एकट्याचे 2 म्हाका बाकीचे काय ना म्हाका आमी टॉयलेट बाथरूम ना आमकां आमी रस्त्यार पडले आता रस्त्यार आमी खंय टॉयलेट बाथरूमाक खंय वचपाक आमी फॅमिली आहा आमी धाकटे भुरगे चेडवां आहा म्हाजी आमकां आमचे 43 स्क्वेअर मीटर बांदून दिवपाचे इतलें हांव म्हाका मागता पळय ना जाल्यार हांव सुसायड करतलें हांव देंवून सांगता हांव म्हणजे तुम्ही गरिबांक तुम्ही टार्गेट करता अशें जालें ना आतां व्हडले व्हडले पळय बंगले बांदले ते रस्त्यार पावले
तांकां कोणी कितें म्हटलें तेंच्या घरां तेंच्यांनी मोडली ना मोडूंक तांकां तेंची लिगल सुद्दां ना जावं तेंच्यांनी तांकां आपूण बांदता म्हूण सुद्दां तांकां सांगूंक ना अशें दिसता म्हाका पळयलें जाल्यार कित्याक रस्त्यार पावल्यात ती तुमी तांकां घर बांदून दिली तुमी तुमचें परमिशन नासतना तेंच्यांनी इतकें सगळी केलें तें करपाक शकना न्ही तें कशें केलें म्हणजे पयशेकार म्हणून केलें आमची गरीब म्हणून तुमी रोखडेच JCB घेवन आयले हांव जाणा 6 म्हयने जाले डेमोलिशन ऑर्डर आहलोली हें कोणी पूण दामून दवरला कळ्ळें तुका म्हाका दिसता हें कोणी पूण दामून दवरला आतां इलेक्शन जावन येयलां पूण लोकांक सांगलेलें बाबा अमकें एनक्रोचमेंट कितें केलां तें काडचें म्हण बरे भाशेन सांगून गेलो ते भाशेन ते गेलेत पूण थोड्यांची सारकीच मोडून उडयले आयज दूख कित्याक थोड्यांकड बावड्यांकड कांयच आनी ऑल्टरनेटीव ना रावपाक पालिके प्रमाण कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाण कारवाय जाल्या. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑइलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपर स्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. मडगावचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि मार्केट कमिटी चोर म्हणून नगरसेवकांच्या आरोपान पालिकेचे बसकेंत खवदळ. उपनगराध्यक्षाच्या अध्यक्षतेत मार्केट कमिटीन 15,000 भाड्याक वचपाची शॉपां 4,000 लाटली. फायल खंय CO कडेन व्हरपी तोच, मात मिडिया मुखार घुंवलो. मिडिया कॅमेराचेर सगळें एक्सपोज. नगराध्यक्षान सरळ COक बोकडो केलो. एग्रीमेंट तू घेऊन गेले मागे इतले नाही एग्रीमेंट तू घेऊन गेले त्याची साईन मार तू खबर ना मिळाले तू आणि एग्रीमेंट घेऊन तू तर त्या घेऊन येता तुझ्या केलं घेऊन गेला बरोबर एग्रीमेंट जर तुझ्या हाती पडलो तू वाचना एग्रीमेंट तू खबर ना म्हणा एग्रीमेंट मारतो एग्रीमेंट मारतो तू मार्केट कमिटी पालिकेत कुफुजावां करता म्हण आर्थीक गैरव्यवहाराचो आरोप. हांव जर एलिगेशन करता कंप्लीट मार्केट कमिटी ते म्हणटात आमकां कांय खबर नासतना केला. इवन इन्क्लुडींग मार्केट कमिटी चेअरमॅन VCP ते बसून काल म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना आनी मागीर कळटा की ते हेच VCP आपूण एग्रीमेंट घेवन CP कडेन वचून सायन मारून घेता. हे कोण मारल्या भशेन करता कोण रडल्या भशेन करता कांय कळना. शेवट नुकसानी म्युन्सिपालिटीची. फायलीचेर सय करपी नगराध्यक्षाक विचारल्यार जाप ना. तो COचेर दुखलून मेकळो. म्हाका पळयता मरे फायल पुरतो म्हाका डिस्कस सर COन केला ते म्हाजे कांयच ना तितून. CO सगळे COन केलेलें आसा. CO को फायल आहा ती. अरे यू आर इलेक्टेड council is there. होय रे. So you are not involved in this process. No. All is done by CO. Yeah. Agnello Fernandez. CP, management of these jobs has done it by following due procedure. No, to see. कितें ना CO is signed. I just seen म्हणून आहा ते. तू सीन केलो. Final agreement is signed by the CO. No. It is duty of the council to make him responsible. तुगे authority चड आहा तेज परस. CO is ना नाल्यार आमी म्युनिसिपालिटी मिटींग इलेक्शन जावपा नाका. एडमिनिस्ट्रेट म्हणून तशें सगळें केला पळय सगळें COन केला आमकां फायलच येवना. आमची कमिटीक सायन कोण आले असते फायलीचे खबर ना पळया न्ही तुमी. मार्केट कमिटीची अध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष मिडियाक विचारल्यार सांगता फायल तिजे कडेन खंय येवकूच ना. मात बसकेंत भलतेंच उलयल्या. कोणे मारली सायन तेजेर सायन कोणे मारली तुम्ही आता मिटिंगेत सांगितले आम्ही आपण व्हेल्ली पण CP कडेन ना ATO गेल्लो फायल घेवन सायन घेवपाक ते नांव आसले थंय. रिकॉर्ड सांगला आपण घेऊन गेले म्हणून ना ATO आनी हांव आसली थंय पण ते आमकां कांय खबर ना. एग्रीमेंट तू घेऊन गेले मागे इतले नाही एग्रीमेंट तू घेऊन गेले त्याची साईन मार. मार्केट कमिटीचे वांगडी आणि बाकीचे नगरसेवक, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आड आक्रमक. परत ऑक्शन आणि चौकशी मागतात. ज्या फायली बद्दल आणि ज्या दुकानाच्या ऑक्शना बद्दल जे कितें घनश्याम बाबान सांगला ती फायल पयली गजाल म्हणल्यार मार्केट कमिटीक येवना.
परतो प्रोसिजर ऑक्शनाचेर घेतलो, आमचें रिजोल्युशन घेवन परती मिटींग घेवन ही जी 2 शॉपां आसा ताजें ऑक्शन परतें जावपा जाय. त्याक मडगांवचो आमदार हातूंत एकलो चड इनवॉल्व जातलो भितर. हांव डायरेक्ट सांगता एलिगेशन. जे पेपर चड कोण वाचना थंय घालून आनी ऑक्शन केलां म्हणून दाखयलां. प्रोसिजर बेश्ट केलां नाटक. ज्या जाग्यार 15,000 रुपया भाडें येता त्या जाग्यार 3,500-4,000 रुपया भाडें घेवन हेंच्यांनी फुकली म्हणटा तशी. Will you be writing to the DMA in this regard? Yeah, I will write definitely. I'll write. स्टुडंटा खातीर भीमा पाटील. वजन माप खात्याच्यो धाडी चालूच. खात्याचे टिमीच्यो म्हापशां सुपर मार्केट, सुपर स्टोरांचेर धाडी. चडश्यो फॉरेन चॉकलेटी, सिगरेटींचेर उत्पादना विशीं सारकी म्हायती ना म्हूण सामान जप्त केलां. सुपर मार्केटवाल्यांक फायन मारल्या. तांणी वजन माप खात्या कडच्यान योग्य त्यो परवानग्यो घेवच्यो म्हूण जागृताय. मडगांव फोंड्या वाठारांतूय अश्योच धाडी चल्ल्यात. एक 25 पॅकेटां एका हाचेर आनी एका हाचेर 20 पॅकेटां आमी सीज केल्लीं आसा. प्लस हांगासर आमकां इम्पोर्टेड सिगरेट्स मेळिल्ल्यो. इम्पोर्टेड सिगरेट ज्याचेर कांयच डिक्लेरेशन ना. मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन जी आसा हांवें जी हाचे पयलीं म्हटल्या ती कसलेंच डिक्लेरेशन ना. त्यो सिगरेट्स आमकां मेळ्ळ्यात आनी त्यो आमी सीज केल्ल्यो आसा. टोटल कितलो इम्पोर्ट सिगरेट सीज केले? सीज आमकां माल चड मेळूना पूण 15 पॅकेटां आमकां मेळिल्लीं हांगासर. पूण ती आमी मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन ना म्हणून आमी ती सीज केल्ली आसा. आनी हेच्या बदला आनी दुसरे कितें प्रोडक्ट सीज केले? ना, बेसिकली आमी आयज ही ड्रायव्ह चालू केल्ली. ती स्पेशली टार्गेट केल्ली आमी सुपर मार्केट्स आनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हांचेरूच केल्ली आसा. आतां ड्रायव्हा बरोबर आमी तांचे बरोबर अवेरनेसूय क्रिएट करता तांकां की जे मॅन्डेटरी तांकां जे लायसन्सीस जे आसा ते तांकां एक प्रोसेस जो आसा तो एक्सप्लेन करता आमी आनी तांकां ते बेगीतले बेगीन करून दिता. सामान सीज करून तुमी कितें तांकां अवेरनेसा खातीर फायन मारलेली आहा अशें कितें? सामान सीज केल्लें आहा ते सिजर जाल्लो आहा ताचो. सो ते कायद्या प्रमाणे ताचेर एक्शन जातली आनी ते कितें आहा ती पेनल्टी तांकां भरची पडटली. पेनल्टी आसा तांकां? हय, पेनल्टी आसा. इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स. केंद्रान मायनिंगाच्या मळार 2018 ते 23 मेरेन 8.5% वाडीचें टार्गेट दवरलां. 2017-18 मेरेन गोंयच्या मायनिंगाचो राष्ट्रीय मायनिंगाचे तुळेंत वांटो 2.1% इतल्यार देंविल्लो. 2018 उपरांत तो सापूच उणें जावन नाशिल्ल्याच जमा जाला. केंद्रीय मायन्स, कोळसो आनी संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशीन लोकसभेंत ही लेखी जाप दिल्या. मडगांवां वेस्टर्न बायपासाचें काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर कामगारांक सुरक्षा दिवंक पोलिसांक जमना जाल्यार DIG वा SPक वैयक्तीक जबाबदार धरपाची हायकोर्टाची शिटकावणी. कॉन्ट्रॅक्टराक फातोड्ड्या पोलिसां कडेन सुरक्षा मागून पसून खंय मेळ्ळी ना. कोर्टान सरकारा कडेन जाप मागल्या. आमदार वेंझी शेताचे बुट्टेचो इशू घेवन कोर्टांत वचपाचे तयारी. वेस्टर्न बायपासाचें काम वेळार पुराय जावचें म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर आनी कामगारांक सुरक्षा दिवपाची अर्द हायकोर्टान दिल्ली. मात फातोर्डा पुलिसांक कामाच्या सुवातेर सुरक्षा दिवंक जमना म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान हायकोर्टाच्या कानार घाले. हायकोर्टान आतां SP आनी DIG हाडून उबे करपाची शिटकावणी दिल्या. 26 एप्रिला मेरेन सरकारा कडच्यान जाप मागल्या. इतले मजगती आपाचो बाणावलेचो आमदार वेंझी बायपासाचो इशू घेवन हायकोर्टात वचपाची तयारी करता. बाणावलेचे शेतकार शेतां बुडटा म्हूण स्टिल्टाचेर बायपास मागतात. Now only we could do is we go to the court immediately again and tell them that whatever you have said is done, but what about something called as 100 years flood? Then we have to look into, and we have to make sure that if you are saying that 4 boxes or 3 boxes are going to stop for 100 years, not going to happen. Not going to happen. You are सगळे थोड्या बांदू बुडयता तूं आनी त्या वाटेन ती घरां ती बुडयतलो, सगळे बुडोवन उडयतलो. सो आय थिंक एक मनशागे डिसिजनाक लागून वी कॅनॉट रिस्क द लायव्स ऑफ द जनरेशन्स टू कम. प्रोबेबली 10 वर्सां जाय ते 15 वर्सां. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावयो डायस. मये गांवकार वाड्यार वातावरण तापलें. रस्तो सारको जायना. उदका पुरवणीचें काम तडीक लाग मेरेन गांवकार वाड्यावेल्यान मायनिंग ट्रकांक यो वच करूंक दिवचें ना म्हूण लोक एकठांय जालो. आवाज करतात म्हूण निमाणे सरपंच, कव्हरेजीक गेल्लो फोटो जर्नलिस्ट आनी कांय थळाव्यांक ताब्यांत घेतले. सांजे उसरां उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांकां सोडले. आयज सकाळी 9 वरांचेर मया गांवकर वाडा हांगासर मया गांवच्या ग्रामस्थांनी मायनिंगचे ट्रान्सपोर्ट जे आसात ती आडोवन दवरलेली. तें कारण म्हटल्यार मया गांवांतले रस्ते हे खूब अरुंद आसात आनी तितूनच मेन वॉटर पायपलायन जी आसा तेजें काम चालू आसा आनी जो पर्यंत हें काम जायना, जो पर्यंत हें काम कंप्लीट जायना तो पर्यंत
जी मायनिंग ट्रान्सपोर्ट जी गांवांतून जाता ती बंद दवरची अशी गांवकारांची डिमांड आसा. पंचायतीन पयलीं एक लेटर केल्लें आसा, 9 तारखेक लेटर केल्लें ह्या म्हयन्याच्यात. ते लेटर डेप्युटी कलेक्टराकूय केला आसा, पोलिसीन केला आनी मायन्स डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा आनी तेजेर क्लियरली बरयल्लें आसा आमी जो पर्यंत आमचे रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट तुमी बंद दवरचो. आमी कंप्लिटली बंद दवरा अशें तेंचे कडेन मागलें नासलें. रस्ते आमचे क्लियर जावपा जाय. रस्ते म्हणजे रस्त्याचेर दोनी सायडीन काम चालू आसा. एक जिओ केबल हे काम चालू आसा, दुसरे सायडीचेर जे आमचे मेन वॉटर पायपलायन आसा रिप्लेसमेंट करतात ते काम चालू आसा. तेन्ना आमी तेंचे कडेन मागणी इतकेंच केल्लें की जो पर्यंत हें काम कंप्लीट जायना तो पर्यंत तुमी मातसो ट्रान्सपोर्ट आडोवन दवरीचो आनी तेजे नंतर केलें की आमकां हरकत ना. हेच्या पयलीं आमी केन्ना ट्रान्सपोर्ट आडयलें ना, पूण हे ट्रान्सपोर्टेशन जातना लोकांक खूब त्रास जाले. उदक तांकां पावना जालें, 2 म्हयने जाले त्रास काडटात. हांव तांकां टँकर पावयता आनी म्हाजी एकच मागणी आसा की जो पर्यंत रस्ते क्लियर जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट करचें ना. पूण गांवकरी आयकनात म्हणून तांकां मागीर डिटेन केल्ले गेले. त्याच्या उपरांत दनपारां 3-3:30 तांकां डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान प्रोसीड केले गेले. थंयसर परत डिस्कशन जालें, मिटींग जाली आनी तांकां समजोवन डेप्युटी कलेक्टरान तांकां रिलीज केल्लेलें आसा आनी परत अशें ट्रान्सपोर्ट आडोवचें न्हय अशें तेंच्या कडसून तेणी ओरली तांकां तेंच्या कडसून वचन घेतलेलें आसा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी वांगडा हांव विनायक सामंत, दिवचल. मोरगांव मामलेदाराचे कचेरेंत गोंयकारांक रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेटीक हुमऱ्या जोडोवचे पडटात. भायल्यांक मात पात्र नासतना रोखड्योच आरसी मेळटा म्हूण NGO गोवा फस्टान इशू केला. आदलो आमदार वीज मंत्री मिलिंद नायकान खंय असल्या कांय भायल्यांक लायटीच्या खात्यांक जॉबाक लायल्यात. मामलेदार कचेरेंत खंय पयशा बगर पान हालना. आयज ह्या मामलेदार ऑफिसान जेन्ना एक गोंयकार किंवा सर्वसामान्य मनीस जेन्ना वयता सो ते एम्प्लॉय ताका इतले हॅरस करतात, तलाटी आसूं मामलेदार आसूं तांचो स्टाफ आसूं सबॉर्डिनेट तांकां इतले त्रास करतात आनी तांकां आरसी एक तर तांकां दितात नाल्यार डिनाय करतात. पूण हांगासर एक केसीस आसात, हे सगळे मायग्रंट, हेतूर भुमिपुत्र म्हणटा ते नीज गोंयकार म्हणटा ते कोण ना. हे लोक हांगासर जितले आमचे 10 फायली आसात ते सगळे मायग्रंटांक विदावट 15 वर्सां आरसीक रेजिडेन्शियल कंप्लीट करनासतना हे सरकारान मामलेदार ऑफिसान तांकां आरसी दिल्लेली आहा. आनी इतलेंच न्हू, आरसीच्यार ही गजाल सोंपना जाल्यार हे लोक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामाकूय आसात, आयज पगार घेतात. कितल्याशा नीज गोंयकारांचो हक मारून हे लोक आयज जॉबाक आसात. आनी आयज आमी मामलेदाराक पर्सनली हांव मेळ्ळो आनी ताका सांगलां की जे कोण मामलेदार, जॉयंट मामलेदार, जे कोण तलाटी रिपोर्ट फायल करतात तेंच्यार सस्पेन्शन जावंक जाय, ना जाल्यार आमी गोवा फर्स्ट म्हणून ह्या खेपेक हायकोर्टान वयतले. आनी हे जे जितले नोकर भरती जाल्यात हेच्या पयलीं आमी हे केल्लें एलिगेशन केल्लें की नोकर भरतीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गफला जाल्लो आहा म्हणून, जेन्ना आदलो पावर मिनिस्टर आसलो तेन्ना मिलिंद नायक. सो तेच्या वयल्यान आमकां दिसता की खंय तरी पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स इनवॉल्ड आहा. खंय तरी हे मामलेदार तलाटी पयशे घेवन जे नॉन गोंयकार आहात तांकां आरसी दितात आनी गोंयकारांक हांगा सतयतात. ब्रेस्तारा होळी, शुक्रारा रंगपंचम. गोंयांत सरकारी शिगमोत्सव अजून चालू जाल्लो ना, मात गांवांनी नमन घालून सुरू जालो. गोंयची कला संस्कृती दायजाचें एक मोठें प्रतीक. 70 फोंड्या, काणकोण्याक, केप्यां सांग्यार तरेतरेचे शिगमे. हें बुलेटीन सोंपयतना पळोवया केप्यां कावरे पिल्लाचो काजूरकार शिगमो. क्रिस्तानंद पेडणेकाराचो रिपोर्ट.
ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.